या दिसांनी पयल्या वाचपांत आमी पावलू एफेसांतल्या जाणट्यांक मालगड्यांक कितें सांगतालो तें आमी आयकलें आनी आतां आयच्या वाचपांत आमी आयकलें ताजें सांगचें सगळें सांगून जालें आनी ती सगळीं खंतीन आनी दुखांनी भरतात आनी रडतात कित्याक आतां पावलू तांकां सांडून जेरुजल्याक वेचो आसा आनी पावलू दिंबेर पडून तांचे पासत मागता आनी तांकां म्हणटा हांवें जेजूची बरी खबर तुमकां परगटल्या म्हजे फाटल्यान कोण तरी येवन तुमकां वेगळी शिकवण दितीत शिटूक रावात म्हणून तांकां सांगता उपरांत लोक ताका वेंग मारता ताका उमेद दितात आनी ताका तारवा मेरेन पावोवंक वेतात पावलून एफेसकारांचो खरो मोग केलो तांची सेवा केली आनी एफेसकारान पावलूचो खरो मोग केलो असो एकवट आसलो असलो एकवट आमचे मदें आसूंक नाका पाद्री माद्री मदें लोकां मदें कित्याक आमी सगळीं एक धर्मसभा वा पवित्र सभा म्हणजे फकत पाप साहेब कार्दिनाल आर्चबिस्प बिस्प पाद्री माद्री इतलींच न्हय सगळीं आमी मेळून धर्मसभा पवित्र सभा जाता पूण आमी एकवटान रावूंक जाय आमी पाद्रीनी फुडारी म्हणटच केन्ना केन्ना लोकांच्या मुखार आसूंक जाय तांकां देख दिवंक तांकां फुडारपण दिवंक केन्ना केन्ना आमी लोकां बरोबर आसूंक जाय तांकां सांगात दिवंक कित्याक आमी तांचे परस व्हड न्हय केन्ना केन्ना आमी लोकांच्या फाटल्यान रावूंक जाय तांकां धीर दिवंक उर्बा दिवंक चला वचात जेजूची बरी खबर तुमी परगटात आनी सगळ्यांक हो अधिकार आसा जेजूची बरी खबर परगटचो दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकलें जेजू आपल्या शिसां पासत मागता तो म्हणटा आतां हांव वेतां ते ह्या संवसारांत आसतले तांकां तूं सांबाळ बापा म्हणून तो मागता जेजून आपल्या शिसांचो खरो मोग केल्लो देखून तो तांचे पासत मागता आमी एकामेका पासत मागूंक जाय आमी पाद्रीनी तुमचे पासत मागूंक जाय आनी तुमी आमचे पासत मागूंक जाय तुमी मागतात वय हांव पाद्री जावंक येतासर म्हज्या घरांत तेर्स जातच एक मागणें आसतालें आपोवण्या खातीर देवाची आपोवणी येवूं दीत म्हणून आनी आमी पाद्री माद्रींक पासत सदांच मागतले हांव कित्याक आमच्या मागण्यान ती भाग्यवंत जातात आनी तुमी जर आमचे पासत मागिनात आमी भाग्यवंत कशे जातले आनी मागीर लोकूच म्हणटा हो पाद्री कांय फायद्याचो न्हय हो बरो न्हय अरे बाबा बरे पाद्री खंयसून येतले बऱ्यो माद्री खंयसून येतल्यो मळबारतान पावस पडटा दव पडटा तशें पडटल्यो ना न्हय आमचेच फामिलींतल्यो आमच्याच गांवांतल्यो आमच्याच वाड्यांतल्यो न्हय देखून आमी मागूंक जाय जशें जेजून आपल्या शिसां पासत मागलें तशें आमी तुमचे पासत मागतना तुमी आमचे पासत मागूंक तुमकां जबाबदारी आसा हें तुमी वळखून घेवंक जाय तर तुमच्या घरान जर तुमी पाद्री माद्री पासत मागनात तर आज पासून तरी मागणें करूंक सुरवात करात मागात आमचे पासत तुमच्या मागण्यांची आमकां चड गरज आसा